चढ पैसे मेळटले अशी आस्त बाळगून खूपशे जण शेअर बाजारात गुंतवणूक करतात। ते प्रमाण फाटल्या 5 वर्षात उघडिल्ल्या डीमॅट खात्यावयल्यान हातूंत गोंयकार लेगीत फाटी नात हे स्पष्ट जाता। नमस्कार, हांव प्राची गांवकर। भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात तुमकां येवकार। हेर राज्या प्रमाण गोंयकारांची शेअर बाजारातली गुंतवणूक फाटल्या 5 वर्षात वाढल्या। अर्थ मंत्रालयान सादर केल्ल्या अहवालात राज्यातल्या 2,65,546 लोकांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करपा खातीर गरजेची डीमॅट खाती उक्ती केल्यात। 2020 वर्सा राज्यातल्या 1,04,068 नागरिकांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करपा खातीर डीमॅट खाती उक्ती केल्ली। तेन्ना सावन दर वर्सा हो आंकडो वाडत आसा। 2021 वर्सा 1,46,226 जणांनी खाते उघडले। 2022 वर्सा हो आंकडो वाढून 1,80,795 जालो। जाल्यार 2023 वर्सा हो आंकडो आनीक वाडलो आणि 2,15,837 इतलो जालो। अहवालातल्या आंकड्या प्रमाण राज्यात अंदू ऑक्टोबर मेरेन 2,65,546 डीमॅट खाती उक्ती आसात। खाती चडान चड वाडोवपा खातीर केंद्र सरकारान देशभरातल्या शेअर बाजाराविशीं लोकांमदीं जागृताय सुरू केल्या आणि हे विशीं कार्यशाळा आयोजित करतात। ते खातीर भारतीय एक्सचेंज बोर्ड म्हळ्यार सेबी, असोसिएशन म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया आणि असेस मॅनेजमेंट कंपनीज मदत घेता। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबुक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात।